तुमकां मॅन आनी मशीन हे दोनाचेर हांवें लक्ष घातला. मनशांची जी कमी आसली ती भरपाक चालू केला. 1200 लायन हेल्पर येतले आता थोड्या दिसांनी. ज्युनियर इंजिनियर्स घेतला. JEE to EE प्रमोशन जाला. LDC थोडे येतले. मशिनाच्या बाबतीन म्हणटा जाल्यार ज्या ज्या जाग्यारांनी सामान जे कमी पडटालें ते आतां आमी डायरेक्टली सामान घेता. सामान घेवन खंयच्या खंयच्या भागात म्हणजे तुमचे खंयच्या आमदारा कडेन खंयच्या तुमी विचारून चवकशी करीत जाल्यार आमच्या ऑफिसान डिपार्टमेंटान खंयच्या हेका लागून जर वेलो जाल्यार पयली भाशेन ती पद्दत सगळी हांवें चेंज करून लायटीचे स्ट्रीट लायटीचें काम आमी आमच्या इंजिनियरांची आनी म्हाजी ती जबाबदारी म्हणून हांवें काम चालू केलां. जेणे करून आमदारांक तुम्ही म्हणटात की तुम्ही 2 वर्सां भितर रिजल्ट दाखयतले. 2 आनी एक 2 वर्सां भितून हे कितलेशे % आनी हे डिपार्टमेंट नक्की इम्प्रूव जातलें. मांद्रेकार बाब तुमकां तर सामको म्हादय म्हणटा ती गजाल अशी सामकी दहेज मेळटा पळय तशी मेळिल्ली. ताजे उपरांत तिळारी म्हणटा ती सुरू जाली. घडये सगळ्यांत चड तुमी सहन केला 1 वर्सा भितर. वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आहा हे डिपार्टमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 डिपार्टमेंटाशीन संबंधित आहा. एक म्हणजे PWD वॉटर रिसोर्सिसाच्या माध्यमान उदक PWD ड्रिंकींग वॉटर म्हणून दिवचें पडटा. तशेंच रॉ वॉटर म्हणून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा आनी रॉ वॉटर तांकां दिवचें पडटा. आनी तुमकां खबर आहा सगळ्या प्रेसाक सगळ्यांक खबर आहा फाटले 365 दिसा तो आढावो घेवपाक आमी आतां हांगर बसल्या. पुणून जे क्रायसीस जाता फ्रॉम बिगिनींग पयल्या दिसाच्यान म्हादय इश्यू आमी फेस करता. त्याच्या नंतर आता 120 जाले सिन्स नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी. तो तिरारी इश्यू आमी फेस करता. आनी हे 365 हे जर 120 दीस काडले जाल्यार म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटान चडशे आमी कटकटीत हे करता. पूण तरी आसतना ह्यो सगळ्यो हे इवन ते आमचो एग्रीमेंट जो महाराष्ट्रा बरोबर आसलो की तेंच्यांनी आमकां उदक दिवंक जाय आसलें तेच्या प्रमाणे. म्हणून तेंच्यांनी आतां 4 म्हयने जाले आमकां उदक मेळना. आनी 4 म्हयने उदक मेळनासतना सुद्दां आमचे डिपार्टमेंट हांव आमचे जे ऑफिस आहा तेंचे सगळ्यांचे कौतुक करता, तेंचे अभिनंदन करता. कित्याक की तेंच्यांनी आज पर्यंत उदकाची ड्रिंकींग वॉटर आनी रॉ वॉटर हे खंयच कमी पडोंक दिवंक ना. जे लोकांक पावोवपाचे प्रयत्न हेचे फुडें वचून आमी साळ बिचोले भागान बारीक बारीक व्हाळांनी आमी उदक सोडलां. थंय तांकां पंप दिवन पंपींग करपाक लागून केरोसीन सुद्दां आमी शेतकाऱ्यांक दिल्लें आहा. जेणे करून तुमच्या शेतांक जाय ते तुमी पंप करात. सर्कस खूब जाल्या पण सांबाळूनय घेतला. हय हय आलेकर बाबा तुमचे सगळे हे वांगडीच. तुमी सभापती जाले. खूब जाण पयली फावट मिनिस्टर जाल्यात आनी जनरली प्रश्न विचारचे परस उत्तर दिवप खूब कठीण आसता. तुमी खुश आसात ह्या सगळ्या कॅबिनेटाची परफॉर्मन्साचेर? इवन विधानसभेतलो परफॉर्मन्स जर तांचो धरलो जाल्यार तुमचें प्रामाणीक मत कितें? चडसो विधानसभेतलो जो तांचो परफॉर्मन्स आसा, जी भितरले तांचें कामकाज आसा तें बरेचशें समाधानकारक आसा. सगळे मंत्री बरेचशे मंत्री आमचे जात ते पयलेच फावट मंत्री जाल्ले आसात, एक 2-3 जाण जर सोडले जाल्यार. पण ह्या सगळ्यांचोच अनुभव आनी एखाद्या विशयाच्या मुळाक वचप आनी विधानसभेन आयिल्लो जो प्रश्न आसा किंवा एखादो हल्लो आसत ताका कशें तोंड दिवप आनी ताका उत्तर दिवप हाजे तांणी हळू तयारी केल्ली आसा. पयल्याच अधिवेशनाच्या वेळार थोडेशें मातशें कचाबूल जाल्लें ना अशें न्ही, पण दुसरे फावटी तांणी सगळ्यांनीच आपणाक सावरून घेतलें आनी विधानसभेतलो तांचो परफॉर्मन्स फाटल्या विधानसभे परस नंतरच्या विधानसभेन खूब बरो आशिल्लो. तुमी मातशे इल्ले चड स्ट्रिक्ट दिसले दुसरे विधानसभे भितर. तुमी बी कितें डेलिबरेटली स्ट्रिक्ट जावपाचें ठरयलें? तशी गरज नाशिल्ली, पण कांय आमचे म्हजे सहकारी जे आसात विधानसभेतले तांकां एक कांय नवेच कशें आसा की आमचे विधानसभेतले 50% आमदार हे नवे आसात, पयलेच फावट निवडून आयिल्ले आसात. तांकां भायर स्टेजीर उलयता तशेंच विधानसभेनूय उलोवचें काय कितें अशें आसता कदाचित. पण तातूंतल्यान तांकां हळू आतां विधानसभेतले जे नॉर्म्स आसतात ताज्यो ज्यो पद्दती आसतात थंय कसो विशय मांडप, दिल्ल्या वेळान कसो मांडप आनी टू द पॉयंट कसो मांडप हाजें हळू तांकां ज्ञान येवपाक लागलां. हांव जर स्ट्रिक्ट नाशिल्लो जाल्यार विधानसभा ही आमची बाकीचे खंयची वत आशिल्ली? हय आमची प्राथमीक किंवा पूर्व प्राथमीक शाळे सारकी जावपाची आशिल्ली. त्यामुळे ते गरज आशिल्ली ती.
तांकां कोणाकच कट करपाक कोणाकच मदींच आडोवपाक हें अजिबात करूंक ना. प्रत्येकाक शिस्तीन रावून ताणें आपआपलें जें कितें म्हणणें आसा तें मांडपा खातीर हें केल्लें. एक गजाल सामकी दोन्ही मिनिस्टर म्हणजे आसा तांकां हांव प्रश्न विचारता. सदांच एक हें आता गोंया भितर सुद्दां की चीफ मिनिस्टराची जी इमेज आसा दॅट ओवर शेडोज दीस कॅबिनेट म्हणून. सुनील तुमच्या सुरवात म्हाका तशें कांय दिसना, कारण आमी सगळे एकामेका कडेन सगळें डिस्कशन करूनच काही डिसिजनां घेतात. कॅबिनेट म्हटल्या नंतर प्रत्येक गोष्ट ही डिस्कशनां आयिल्ली आसता आनी प्रत्येक जाण जो विशय आसता, आतां समज एक कॅबिनेट विशय म्हजो आसा जाल्यार हांवें ताजेर डिस्कशन करप आसता, ताजो आसा ताणें डिस्कशन करप आसा, पावर मिनिस्टराचो आसा ताणें डिस्कशन करपाचें आसा. सगळे एका बरोबर कॅबिनेट जाय तोच विशय डिस्कशन आसा आनी जाका कितें पळय दिसता तें थंय मांडपाचें आसता. आतां इतलेंच कॅबिनेटीचें हें अशें आसा की थंय कितें डिस्कस जाता तें आमी भायर सांगूंक शकना. दॅट इज कॉन्फिडेन्शियल. आनी त्या खातीर लोक कशे आसता, लोक उलयता ताका तोंड कोणूच बंद करूं शकना. बाळासाहेब तुमकां दिसता की चीफ मिनिस्टराची इमेज जी आसा दॅट ओवर शेडोज दीस कॅबिनेट. बरें जालें म्हाका तुमी हो प्रश्न म्हाका विचारलो, म्हाजे कडेन डायरेक्ट करून. हय डायरेक्ट आयलो लास्ट डेप्युटी सीएमा घेतलो. गोंयकारांनी फाटलें सरकार किंवा फाटलीं जी काही सरकारां पळयल्यात तातूंत सादारणपणे मुख्यमंत्री आसा आणि ताची खुर्ची हलयणारे सहकारी पळयले आणि त्यामुळे अनेक फावटी कॉन्ट्रडिक्शन्स जाय. मुख्यमंत्री एक भूमिका घेता, विद्यमान मंत्री दुसरीच घेता किंवा मंत्री एक घेता, मुख्यमंत्री दुसरेच करता आणि त्यामुळे खूप फावटी कॉन्ट्रडिक्शन खरें म्हणजे जाता. अशें जावंक जायना, कारण कॅबिनेट हो ग्रूप आसता आणि एकामेकाच्या पूर्ण सहकार्यान मुख्यमंत्र्याच्या तोंडातसून गजाली येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. पण कॉन्ट्रडिक्शन फाटल्या सरकारांत खूब जाल्यामुळे खूब जाणांक दिसतालें कितें की ना ते इंडिपेंडंट वावरतात म्हणून आणि आमी कॉन्ट्रडिक्शन्स करिनात म्हणून मुख्यमंत्रीच कितें करता आणि हे बाकीचे मुख्यमंत्री हांकां सुपरशॅड करता अशें दिसता. गोंयकारांक फाटल्या सरकाराचो अनुभव असल्यामुळे अशें दिसता. अशी वस्तुस्थिती निश्चित ना. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन कितें जें आसा त्यो आमी उलयतात, आमी मार्गाक लायतात गोश्टी आणि मागीरूच त्यो वॉयस आउट. ओवर शेडो म्हणची न्ही, ताका ओवर शेडो म्हणची न्हय. आमी एकामेकाच्या पूर्ण सहकार्यान तांच्या मार्गदर्शना सकल निश्चितपणे मनोहर बाबा सारको जो मुख्यमंत्री आमकां सांपडला ताच्या सकल वावरप आणि शिकप हें खूबच जाता. हांव तसो एडमिनिस्ट्रेटर, हांव हेड आसलो एका इन्स्टिट्युशनाचो, त्यामुळे म्हाका दिसतालें की हांव खूब शिकून आयिल्लो आसा. पूण ताच्या सकल वावरता आसतना खूब गोश्टी शिकूंक मेळ्ळ्यो आणि त्यामुळे तसलो मनीस आसप आणि ताच्या सकल एखादी गोश्ट विचारपाक गेलो, वर्सभर 2 वर्सां आणि 5 वर्सां जरी विचारलें तरी कांयच बिगडना. जो अनुभवी आसता, जाका दृश्टी आसता, धोरण आसता, जाका विजन आसा, ताचे कडेन आपूण डिस्कशन करूंकूच जाय आणि तें केलें जाल्यारूच गोंयचें हित आसा. तातूंत तो सुपर शॅडोवर जाता ताची अशें मुळीच हांव धरना. मांद्रेकर बाबा तुमकां कितें दिसता की एक लार्जर दॅन लायफ इमेज तयार जाल्या मुख्यमंत्र्याची, जंय बाकीची सगळीं जाणांनी खूब बरें काम केलें तरी तो व्हडलो दिसता? म्हाका दिसता तुका आतां जे पार्सेकारान उत्तर दिलां हांव तेच्या उत्तराशीन सहमत आहा. कदाचित लास्ट गव्हर्मेंट जें आसलें तेचे आमी पळयताले, आमी ऑपोजिशन म्हणून जेन्ना काम करताले तेन्ना ते लास्ट हेतून मंत्री हे दिसनासले, ते आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे स्वता मुख्यमंत्री हे चड दिसताले आनी स्वता सगळेच आपणाक मुख्यमंत्री समजताले आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याचेर कोणाचोच विश्वास नासलो. हो प्रकार म्हाका दिसता आमच्या हितून आमच्या टिमीन आहा हो प्रकार ना. म्हणजे खंय तरी आमचे जे आमचे सहकारी सगळे हे आहा मंत्री आहा हे जर कितें अडचण येयली जाल्यार तेचेर विचार विनिमय करपाक आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याचो एडवायस घेता आनी मुख्यमंत्री आमकां योग्य एडवायस दिता. तो अर्थ हो न्हू की आनी आमी सगळे युनायटेड आहा म्हणूनच अशें पळोवणाऱ्याक अशें दिसता की एकूच सुपर पावर आहा हेका लागून की आमी सगळे युनायटेड आहा. जर आमी युनायटेड नासले, आमी जर प्रत्येक जाण आपणाक जाय जाय जाल्यार वेगवेगळे दिशा दिसपाचे. म्हणटा इट इज नॉट सिंगल मॅन बट इट इज सिंगल युनिट. हय हीच आमचें. कितें म्हणटात तुमी? सुपरमॅन न्ही, सुपर युनिट. इट इज अ डिसिप्लिन युनिट. डिसिप्लिन युनिट. मुखेलमंत्र्यान म्हाका सांगलें 2 कॅबिनेटा पयलीं तूं प्रेस ब्रिफींग घे म्हणून. एक फावट घेतल्याय बी हांवें.
फाल्यां 2 कॅबिनेटाक हांव नासलो म्हणजे कॅबिनेटाक आसलो पूण म्हाका अडचण आसली म्हूण एका कॅबिनेटाक हांव शिलाँग आसलो म्हणटच म्हाका कॅबिनेट ब्रिफींग घेवपाक गावंक ना म्हणून तेणें सांगलां कोण घेवपाक तयार आहा घ्या म्हणून ब्रिफिंगां आपुणूच करचें म्हणून तशें कांय ना म्हणून पूण आमी बुधवाराचे कॅबिनेट मेळता शुक्रारचे आमचे MLA's मिटींग जाता म्हण चर्चेन चडशे विशय आमचे येतात कळ्ळें आतां खुबशे पोर्टफोलियो तेजे कडेन आहात म्हज्या अंदाजान सादारण 33 डिपार्टमेंट तेजे कडेन आहा म्हूण तेजें काम चड आहा आमचें काम त्या प्रमाणान कमी आहा इट इज अ कंपॅरेटिव्ह थिंग कळ्ळें म्हणजे डिसिप्लीन युनिट आमच्या लोकांक दिसता कितें सगळो तोच करता म्हणून इट इज नॉट द केस. It is not इट the इज अ डिसिप्लिन्ड युनिट. इट इज अ डिसिप्लीन म्हाका हेजेर एक उलोवपाक जाय. हय सांग सांग. ऑपोजिशन आशिल्ले हय. तेन्ना काँग्रेसचो एक नवनिर्वाचित आमदार जेणे स्टार क्वेश्चन विचारलो आनी ताचें उत्तरूय तोच दिवपाक लागलो म्हणटकीर तांच्या लिडरा भितर तांकां शिक्षण नाशिल्लें आनी आमी जेन्ना ऑपोजिशन आसा तांकां धारेर धरताले तेव्हा मुख्यमंत्री कितले वेळ सभागृहाक आसनाशिल्लो म्हणजे ताका आमी पिसडूय सर तो सगळे काबार करीसर रावतालो आनी निमाणी 1 मिनटाक उत्तर दितालो हांगा तशें ना हांगा शिस्त आसा हांगा प्रत्येकाक अभ्यास आसा आनी आमचे नेते जे आसा तुमकां दिसना की तुमी ओव्हर शेडो जाता म्हणून? ना बिलकुल ना बिलकुल ना तुमकां हांवें एग्जाम्पल दिल्लें आसा की ही 2 एग्जाम्पल दिल्ले आसात आनी आमचो नेतो जो आसा हो अत्यंत अभ्यासू आसा आयिल्ले प्रत्येक प्रश्नाचे अभ्यास जो आसा ते करतात जेन्ना ऑपोजिशन तेन्ना सगळे प्रश्न ते वाचताले आतां जी रिप्लाय येतात सगळे जावं क्वेश्चन येतात तेय ते वाचतात म्हणजे आमचो लिडर जो आहा तो अभ्यासू आसा.